पेडण्यान जावपी मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळाक पेडण्यातल्या 5 पंचायत वाठारांत रावपी लोकांची लाखांनी चौरस मीटर जमीन गेल्या। जमीन गेल्ल्यांक 25 आनी 40 रुपया चौरस मीटर दर दिला। वारखंड आनी कासारवडणे पंचायत वाठारांत रावपी 14 धनगर समाजाची घरांय गेल्यात। घरां गेल्यात तांकां घरां आनी जागो दिवपा खातीर 1500 रुपया चौरस मीटर दरान देवस्थानाची जमीन विकत घेतल्या। घरां गेल्यात तांकां सरकारान मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो दिल्यात। आतां तांचे खातीर घरां आनी जागो दिला। बुधवारा कासारवडणे हांगा घराच्या चावयो दिवपाचो कार्यक्रम जालो। धनगर समाजाच्या कुटुंबांक घराच्यो चावयो दिवच्या पयलीं देव कार्य केलें। ह्या कार्यक्रमाक आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार, जिल्हा पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले। सरकारान दिल्लें आश्वासन आयज पुराय केलें अशें बाबू आजगांवकार उलयलो। देवस्थानची जमीन हांगा घेतल्या तुमच्या खातीर असो कायदो खंय जावं ना। खंयचीच देवस्थानची जमीन गव्हर्नमेंटान घेवं ना। स्पेशल असेंब्ली कायदो पास करून घेतलो ह्या परिकाराच्या तकलेन बुदवंत तकली 4 कोटी हो जागो घेतलो आनी तुमकां सरळ तो दिला आनी तुमी दाखयता थंय दिला असो कायदो आनी खंय जावं ना। हे आमचे भाग्य, कारण आमकां असो मुख्यमंत्री मेळ्ळो नाल्यार हें जावूं शकनासलें। आनी आज जी घरां थंय बांदल्यात त्या घरा भितर तुम्ही पळयल्यात गोठो आसा, तुमचे घर आसा, हॉल आसा। तुम्ही जाणात कितली वर्सां तुम्ही थंय काडली, उदक तुमकां मेळूना, लायट तुमकां मेळूना। बाबू आयल्या उपरांत कॉमेस जाल्ली, पण आज तुमकां सगळ्यो सोयो मेळ्ळ्यात। लायट मेळ्ळा, रस्तो मेळ्ळा, बकऱ्यांक गोठो मेळ्ळा, तशें चरोवपाक 33 ते 36,000 स्क्वेअर मीटर जागा जी आहा ती तुमच्या ताब्यान आहा। घरान रावात, जात तितले चरयात, भायर वरात, कांय प्रॉब्लेम ना। कोणाक आनी भितर घुसोवपाक सोदनाका। तुमचे भितर तुमची फॅमिली जी आहा ती चलता तेजे खातीर हो जागो तुमकां दिला। हांव इतलेंच तुमचे कडेन मागता की हें मेळपाक ज्या गव्हर्नमेंटांनी तुमकां सपोर्ट केला आनी तुमकां दिला तें केन्ना विसरनाका। आनी तो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हें केन्ना विसरनाका। जशें हांवें ताका सांगलें तेणें रोखडीच एक्शन घेतली आणि तुमच्या मनाप्रमाणे तुमचे एरिया दिल्यात, घर बांधून दिल्यात आणि सारक्यो हरेक फॅसिलिटी अश्यो मेळटल्यो। घरान नळ, उदक, लायट, संडास आणि बकऱ्याक चरोवपाक जाय तशें आनी तुमकां गोठे बिटे हे करून तें दिल्लें। कांय गजाली आसल्यार ते सुद्दां अधिकारी आनी सरकारा बरोबर भासाभास करून पुराय करपाचें आश्वासन आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान दिलां। आणि त्याला मॅक्झिमम जे कितें तुमकां मदत दिवंक जाय, जें कितें कॉम्पेन्सेशन तुमकां दिवंक जाय तें लिगल आसूं नासूं ताजो सोडून दियात, पूण तें तुमकां मेळटलें अशें ह्या वेळार हांव जाहीर करता। आनी ताका बाबू आनी हांव हातूंत लक्ष घालून तुमकां तें मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न आमी निश्चितपणे करतले आनी ते बेगिना बेगीन करतले अशें सांगता। आनी आज ह्या शुभ मुहूर्ताचेर हांव सगळ्या जांकां ही घरां मेळान त्या सगळ्या घर मालकांचे, त्या कुटुंबाचें अभिनंदन करता।